कार्तिक शुद्ध दशमी म्हणजे हिंदू कॅलेंडर मंथाचो फूल मून आशिल्लो 10वो दीस. आज 2 पालख्यो सप्तकोटेश्वराच्या देवळांसून आणि काळभैरवाच्या देवळांसून आमचो जो मनीस ज्या एक सरदेसाय जो नारायणराव सुर्यराव म्हणटात तो ताणें जे पळय आज स्थापन केल्लें, आज 475 वर्सां जाता ताका, आयच्या दिसा केल्लें ताणें. ताका लागून ताज्या समाधीचेर ताका मान दिवपा खातीर आपणाक वाचयलो. हो मान दिवपा खातीर आज सप्तकोटेश्वर आनी काळभैरव दोगूय येतात आनी ताका मान दितात. ताज्या समाधी कडेन रावता आनी परते येता. तांणी 1547 थंयसून लिंग हाडून लाटंबारशे दवरलेले. लाटंबारशेसून 1549 ते हांगा हाडून स्थापन केल्लें एका गुहेन. आज जेन्ना पळय आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान क्लीन केलां तातूंत तुमकां ती पयलींची गुहा बी दिश्टी पडटा. इतलो जयजयकार जाता गोंयांत आनी जे बसतात ते आपल्याक दैवत म्हणून छत्रपतीक मानतात अशें म्हणून सांगतात. पूण ताजे फुडें तें कांय कित्याक जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता आयचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. जें काम जाल्लें पयलीं घेतिल्लें तितलेंच कामाचेर तें उरलां. ताजे फुडें 2 तळयो मागीर तें सर्कीट इवॉल्व करप आनी मागीर लोकांनी हें कंटिन्युअसली येवन पळोवप ही आमची हेरिटेज. ही हेरिटेज दाखोवपाचें काम जें सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें जायना आनी तें म्हाका जर ह्या सरकाराच्यान हे 2 वर्सांत जालें ना जाल्यार फुडें आमच्यान तें करूंक जाता. आतां जें फुडलें सेशन जाता तेन्ना हांव हें डिमांड करतलों आनी दर सरकार असो तसो तयार जायना जाल्यार मागीर तें फुडलें आमी करूंक शकता. आमची सरदेसाय फॅमिलीन हें देवळाची स्थापना करपाक जर आमी एक ऑलमोस्ट 500 वर्सां पयलीं जर आमी कंट्रिब्युशन आमचें आशिल्लें जाल्यार आतां ती समाधी बरी करपा खातीर आमच्यान ती कापाजाद आहा. सरकार जर करपाक फाटीं फुडें येता जाल्यार आमी तें फुडल्या वर्सा पयलीं आमीच तें काम सुरवात करून आमी कंप्लीट करता आनी आमी ताजी एक प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता. आमचे भितर खूब जाण आसात संजीव सरदेसाय बी तांणी हाजेर बरयलेलें आहा, भावूय आहा आनी आर्टिकलां बरयल्या आनी ताजेर कंप्लीट हिस्ट्री फुडले जनरेशना खातीर दवरूंक जाय. बेजिकली फॉर पॉस्टेरिटी म्हणटात पळय आमी पॉस्टेरिटी खातीर उरपा खातीर तें आमी करूंक शकता आनी तें करूंक जाय. फुडल्या खेपे तें आमी विल टेक इट अप. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.